Hello everyone, welcome to Videsh classes. So under the section 1 logical reasoning types जे असा, this is the fourth types question. So ते आम्ही ह्या व्हिडिओन पळयतले. So fourth type जो question असा तो direction sense. Okay, so direction sense under असे question येऊ शकता तुमका. So Ravi walks 10 meter towards north, then turns right and walk 5 meter, then he turns right again and walks 10 meter. In which direction is he from the starting point? आता डायरेक्शन म्हटलं तुमका बयाच फर्स्ट साइड्स जी डायरेक्शन्स असतात ती खबर असपाक जाय. हे नॉर्थ साइड, ही साउथ, ही वेस्ट आणि ही ईस्ट. आता हांगा जो पार्ट असा बयाच हेका नॉर्थ ईस्ट म्हणटले, हेका साउथ ईस्ट, हेका साउथ वेस्ट आणि हेका नॉर्थ वेस्ट. ओके, सो अशा तरेनूय ऑप्शन येऊ शकता, नाजाल्यार अशा तरेनूय सिंगल येऊ शकता. ओके, सपोज जर अशी स्टेटमेंट येयली जाल्यार सदांच स्टार्ट करतना ह्या सेंटर पॉइंटाकसून करप. अज्यूम करप आपूण हांगा आसा म्हणून, कळ्ळें. सो हें सेंटेन्स आहा तें अज्यूम करा की तुमचेच रिलेटेड आसा आनी तुमी प्रिटेंड करा की तुमी खंयच्या वाटेन वयतले. सो डायरेक्शन म्हटलां, सो डायरेक्शन खंयच्या वाटेन वयतले पळय तें तुमी मार्किंग करीत चलात. आतां पळय, रवी वॉक्स 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. सो तुम्ही अज्यूम करात की तुम्ही हांगा आसा. ओके, आता तुमकां नॉर्थाक वचोंक जाय. सो कितलो समजा मार्किंगूय करा, 10 मीटर तुम्ही गेले नॉर्थाक. देन टर्न्स राईट. आता राईट आणि लेफ्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट. ही साइड राईट, ही साइड लेफ्ट. सेम वे हांगा आसा, ही साइड राईट, ही साइड लेफ्ट. सपोज हांगा आसा जाल्यार ही साइड तुमची कितें जातली, राईट, ही जातली लेफ्ट. सो अशी मार्किंग कराच. ओके, सो ही तुमची राईट, ही लेफ्ट, ही असं जर येता तुम्ही जाल्यार ही साइड तुमची कितें जातली, राईट, ही साइड लेफ्ट जातली. अशें जर वयता, ओके, सो ही तुमची राईट जातली, ही साइड लेफ्ट जातली. सेम वे असो गेलो, ही राईट, ही लेफ्ट जातली. ओके, सो हें मार्किंग कराच. सो आता तुमकां सांगला नेक्स्ट कंडिशन पळय, 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन टर्न्स राईट. सो तो ह्या सायडीक गेलो राईट अँड वॉक 5 मीटर. सो हांगासून तो डिस्टन्स 5 मीटर गेलो. देन इट टर्न्स राईट अगेन. सो तुमकां सांगला हांवें की हांगासर परत राईट, म्हणजे असो अज्यूम करा तुमी अशें वयता. सो राईट सायड खंयची आसतली, ही आसतली, राईट. सो देन ही टर्न्स राईट अगेन अँड वॉक्स 10 मीटर. सो आता तो हांगासर 10 मीटर हे लायनी कडेन जॉईन जालो. म्हाका आतां कशें कळ्ळें की तो हांगा पावलो म्हणून, कित्याक हो डिस्टन्स 10 मीटर आसा. सो होय सुद्दां डिस्टन्स 10 मीटर आहा. ओके, सो आता क्वेश्चन कितें विचारला, इन वीच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टींग पॉइंट. सो असो येयला तो. सो आता हांगासर तो खंयच्या डायरेक्शनान आसा. सो आसलो थंय पावला तो हांगासर. सो तो खंयच्या डायरेक्शनान आसा, ईस्ट. कळ्ळें, हांगासर खंयच्या डायरेक्शनान आसा तो, ईस्ट डायरेक्शनान आसा. सो सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सो ह्या डायरेक्शनान. देन नेक्स्ट, अ मॅन वॉक्स 5 किलोमीटर ईस्ट. आता परत सेम हांगा आसा. सो 5 किलोमीटर. ओके, सो खंय गेलो, इस्टाक गेलो. सो 5 किलोमीटर हांगासर. देन टर्न्स लेफ्ट. आता ही साइड तेजी राईट, ही लेफ्ट जाली. अँड वॉक्स 3 किलोमीटर. सो हांगा 5 किलोमीटर, हांगासून तो कितलो गेलो, 3 किलोमीटर गेलो. देन टर्न्स लेफ्ट अगेन. आता ही साइड राईट, ही साइड लेफ्ट. सो परत हांगा येयलो तो. कितलो डिस्टन्स कवर केलो तेणी, 5 किलोमीटर गेलो. वेर हीज ई नाव. सो हांगासर बेस ही 3 किलोमीटर, हांगासूनय ही 5 किलो, कित्याक ही 5 आहा, ही 5 आहा. सो ह्यो खंयच्या डायरेक्शनान आसा, हांगासर कितल्या डिस्टन्साचेर आसा, ऑप्शन बेस 3 किलोमीटर नॉर्थ, 3 किलोमीटर साउथ स्टार्टींग पॉइंटार आसा, काय 5 किलोमीटर वेस्टाचेर आसा. सो आता आमी जर पळयलो हो डिस्टन्स 3 आहा जाल्यार होय डिस्टन्स कितलो आसतलो, 3 किलोमीटर आसा, राईट. सो तो खंयच्या सायडीक आसा, हांगासर आसा. सो 3 किलोमीटर नॉर्थाचेर आसा तो. ओके, नेक्स्ट, सीमा वॉक 7 मीटर साउथ. ओके, सीमा सपोज हांगा आसा. सो साउथाक गेले ते कितलो, 7 मीटर. देन टर्न्स राईट. आता जर अशी फेसिंग आसा, अज्यूम करा ह्या वाटेन तुमी येता जाल्यार तुमचो राईट साइड जो आसतलो तो हांगा आसतलो, राईट. सो राईट हो लेफ्ट.
सो देन टर्न्स रायट एंड वॉक्स 4 मीटर. सो हांगासून ती कितले गेले 4 मीटर. देन शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 3 मीटर. सो परत लेफ्ट घेतला. आता अशें जर येता जाल्यार ही सायड तेजी रायट, ही सायड लेफ्ट. सो हांगासर ते 3 मिटराक येयले. सो आता ते हांगा पावला. वीच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाव. सो तेजी फेसिंग कशें अशें येता म्हटल्यार तेजी फेसिंग सगळ्या वाटेन बिलो वाटेन आसा रायट. सो ही बिलो वाटेन म्हटल्यार खंयची ऑप्शन दिला पळय ईस्ट, वेस्ट, साउथ आनी नॉर्थ. सो साउथा वाटेन आसा रायट. सो सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. देन नेक्स्ट सी नेक्स्ट अ पर्सन इज फेसिंग वेस्ट. सो आता अज्यूम कराच हो पर्सन आसा तो तेजी फेस जी आसा ती ह्या वाटेन आसा कळ्ळें. हांगा पर्सन आहा तेजी फेसिंग वेस्ट आसा. ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवायज. आतां पळय तुमकां हांवें 4 डायरेक्शन्स दाखयली नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट. आतां हेंच्या मदीं जे गॅप आसतले पळय ते कितले आसतले 90 डिग्री. ओके रायट एंगल पळयाच 90 डिग्री. हे 90 डिग्री हो 90 हो 90. सो आता तो हांगासर आसा ह्या वेस्टाक पळयता तो वेस्टाच्या फेस वाटेन आसा. सो आता ते आमकां कितें सांगलां ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवायज. सो तो असो 90 डिग्री हांगासर इतल्याक पावलो. ओके आपले फेस तेणी ह्या वाटेन केले. ह्या वाटेन फेस आसलो तेजो तो ह्या वाटेन केलो. ओके सो तो आतां हांगा पळयता खंयच्या सायडीक नॉर्थ सायडीक पळयता. देन हे क्लॉकवायज सो क्लॉकवायज तुमच्या घडयाळ कशें फिरता वॉच. ओके अशें वयता. आनी फुडें सांगलां देन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवायज. आतां एंटी क्लॉकवायज म्हणजे रिटर्न. सो 180 डिग्री म्हटल्यार कितें जाता पळय हांगासर ह्यो 90 आनी ह्यो 90. सो तो हांगा आसा. सो तो आपलो फेस फिरोवन 180 डिग्री. सो ह्यो 90 कितलो जातलो 180. सो तो आपलो फेस असो फिरोवन हांगा पळयतलो. हेका एंटी क्लॉकवायज म्हणटा. सो वीच डायरेक्शन इज ही फेसिंग ना. सो हांगासून तो हांगासर पळयता रायट. सो बिलो हांगासर पळयता. सो ऑप्शन पळय नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. सो तो खंय आसा खंयच्या वाटेन फेस आसा तेजो साउथ वाटेन. ओके सो हांगासर बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. फिफ्थ वन राहुल वॉक 6 मीटर नॉर्थ. सो हांगासर राहुलाक प्लेस कराच नॉर्थाक गेलो तो कितलो 6 मीटर. 8 मीटर ईस्ट. आतां ह्यो नॉर्थ सायड आतां तो 8 मिटराक वयतलो. आतां खंयची सायड ईस्ट. पयली डायरेक्शन सारकी प्रॉपरली मायंडान फिक्स करात. सो तो हांगासर गेलो ईस्टाक कितलो गेलो 8 मीटर एंड 6 मीटर साउथ. मागीर हांगासून तो कितलो येयलो 6 मीटर साउथ हो 6 मीटर. हाव फार इज ही फ्रॉम स्टार्टींग पॉयंट. आतां स्टार्टींग पॉयंट तेजो ह्यो काय सदांच स्टार्टींग पॉयंटावरसून जो आसतलो तो पळय खंयसून स्टार्ट जाता ताका स्टार्टींग पॉयंट म्हणटले. सो हांगासून तो सद्या हांगा पावला. सो स्टार्टींग पॉयंटानसून हांगासर डिस्टन्स कितलो आहा तेजो ह्योच आसतलो रायट. सो कितलो 8 मीटर. सो बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. ओके नेक्स्ट इफ यू आर फेसिंग साउथ एंड टर्न 45 डिग्री टू युअर रायट विच डायरेक्शन आर यू फेसिंग. सो तुका सांगला हो तुजो स्टार्टींग पॉयंट फेसिंग साउथ. ओके सो तूं हांगासर पळयता ह्या वाटेन. आतां टर्न 45 डिग्री टू युअर रायट. आतां रायट सायड खंयची तुजी ह्या वाटेन आसा म्हटल्यार ही तुजी रायट सायड जाली. सो तूं पळयतना 45 डिग्री म्हटलं. ओके सो तुमकां बदल सांगलेलो पळयच. सो हेंच्या मदीं जो गॅप आसा ओके सो हो बदल इन द फिफ्थ प्रॉब्लम हांवें सांगलेलो तुमकां 90 डिग्री आसता. सो तुमकां आतां 90 सांगूंक ना कितलो सांगला 45 म्हणजे तेजे हाफ आसतलो रायट. सो इतले डिस्टन्साक आसतलो. सो इतल्या डिस्टन्साक ह्यो 45 डिग्री जालो. वीच डायरेक्शन आर यू फेसिंग. सो तूं खंयच्या डायरेक्शनान फेस करता ह्यो साउथ आनी ह्यो वेस्ट. सो पळयाच साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट. सो तूं साउथ आनी वेस्टाच्या मदीं आसा. सो ऑप्शन इज साउथ वेस्ट. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज द 7th वन. सो तुमी सॉल्व कराच आनी जे कितें आन्सर येतले ते कमेंट बॉक्सान सेंड कराच. ओके आनी टेस्ट लिंक जी आसा ती तुमकां डिस्क्रिप्शनान अवेलेबल आसतली. सो क्लिक ऑन दॅट लिंक आनी टेस्ट जी आसतली ती अटेम्प्ट कराच. थँक्यू.